कट किया हवा में पॉइंट पर दूसरा लेते हुए, ज्यादातर गेंद को हवा में मारा, पता था फील्डर सर्कल के भीतर है तो उसको पार करना पड़ेगा और इन दो रो के साथ साथ रन गति 10 पर पहुंची। रिवर्स खेलने का नाटकीय परिवर्तन, विकेट के बीच में बहुत तेज दौड़ रही है। कट किया, फिर से हवा में रखा गेंद को, गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के पार निकलती चारों के लिए। पहला चौका ही निकला। फिर से अच्छी गेंद, बिल्कुल बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर रखा, बढ़िया शॉट, मिड विकेट पर 6 रनों के लिए अंतिम। जबकि फुल टॉस, फिर से बढ़िया शॉट, फिर से अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ पर, तो पीछे हटकर जगह बनाने का प्रयास किया था। फिर से बल्ले पर लगी, फर्स्ट पर उतनी बढ़िया फील्डिंग, उतना अच्छा थ्रो, लेकिन एक के साथ सही सोच वहां पर। फिर से अच्छी गेंद, एक सफल गेंदबाज जिसने पहले ओवर में मात्र छोड़ा गेंद को, थोड़ी सी बाहर है गेंद। ये बढ़िया शॉट, ये भाई आकाश आपको सलामी चाहिए, मिड विकेट के ऊपर से सही किया। फिर से बढ़िया शॉट, ये देखिए नजारा, और ये भाई नजारा आउट, बल्ले पर लगी नहीं ठीक ठाक, स्क्वेअर लेग पर उठाई गई। वाड्यावयल्या भुरग्यांक एकवट हाडपी आणि हळूहळू एकवट जायत गेलो आणि तशें जालें आणि जाणटे ते नेणटे भुरगे ह्या क्लबाचे मेंबर जाले आणि हो क्लब सध्या प्रेसिडेंट आसा मिस्टर टोर्नामेंटाच्या उक्तावणाक हांगासर हाजीर आसलेले तेंचे प्रेसिडेंट बाब पाटील, क्लबाचे इतर मेंबर, सालिगांव गांवचे सरपंचा बाय लफिरा रेमेडियस, आमचो लुकास एक्स सरपंच लुकास, तसोच जॅक हांगासर हाजीर आसलेलो एक्स मेंबर नवनाथ, प्रेझेंट मेंबर दीपक राणे, अविनाश शिरोडकर, तशेंच दया, आनीक हांगा हाजीर सगळे क्लबाचे मेंबर्स, क्रिकेट मोगी, प्लेयर्स, टीम्स, फ्रेंड्स. खूब उमेद जाता की सालिगांवान खूब तेंपान म्हाका दिसता एक क्रिकेट टोर्नामेंट आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हाका भुरगेपणान याद आसा की हांगा क्रिकेट खेळपाक आमी येताले, एक टोर्नामेंट जातालो, तेज्या उपरांत सालिगांवान टोर्नामेंटूच जावना, क्रिकेट टोर्नामेंट, फुटबॉल टोर्नामेंट्स आमी खूब पळयले, पण क्रिकेट टॅलंट आसा सालिगांवान आनी तो टॅलंटाक प्लॅटफॉर्म दिवपाचें काम म्हाका दिसता शर्वाणी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब करता. इतर जे क्रिकेट लवर्स आसा तांकां आयज चान्स, संदी दिल्ली आसा तेंच्यांनी हांगासर आपलो टॅलंट डिस्प्ले करपाक. तशेंच ते बाकीच्या एरियेन जे काम करता, जशें आतां उलोवन दाखयलें की कल्चरल एक्टिविटीज, भजन स्पर्धाज, मागीर सोशल एक्टिविटीज, गांव कसो नितळ दवरचो, कॅम्पेन्स घेता ते एंटी गार्बेज क्लियरिंग ऑफ गार्बेज, देन क्लियरिंग ऑफ जशें म्हटलें आसा तशें द स्प्रिंग, अशे विविध कार्यक्रम ते तेंच्यांनी हातीन घेतले आसा. आनी वॉट अ वे टू डू इट बाय एनकरेजींग यूथ, आनी तेजे बरोबर थंयसरले जे वयस्कर मंडळी आसा, वडील जे आसा तांकां बरोबर सोबत घेवन हें जर काम सादत जाल्यार म्हाका दिसता जनरेशन, बोथ द जनरेशनाचे विचार मेळटा आनी दोनूय विचार जर एकठांय जायत जाल्यार गांव खुबसो फुडें वचूंक शकता. आमी आयज पळयता डिफरन्सीस पळयता, एज ग्रुपा लागून डिफरन्सीस पळयता, पण हो एक बरें उदाहरण आसा, हांगासरल्यान शिकपा सारकें आसा. तशेंच फूल आख्खो वाडो युनायट करपाचें काम तेंच्यांनी केल्लें आसा. म्हणजे खंयसर डिफरन्सीस न दवरता सगळ्यांनी एकठांय येवचें, आनी तोच म्हाजें इंटेंशन तें आसा की अक्रॉस द पार्टी लायन्स, अक्रॉस डिफरन्सीस सगळे विसरून इफ यू कॅन कंट्रिब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ द विलेज जाल्यार तेजे सारकें आनी दुसरी गजाल ना. वी आर हियर टू डू सोशल वर्क, वी आर हियर टू सर्व पीपल. हो एक मुद्दो जर तकलेन दवरीत, आमकां एक टर्म दिल्लो आसा, 5 years term, and in that 5 years term if we can produce something, if we can do something better for the society, I feel nothing like it. आमी ते
ती ठेव आसा पळय ती जन्मभर आमी विसरूं शकना. तर हेका लागून जो गॉड्स गिफ्ट आमकां मेळ्ळो आसा, जे आमकां एक पोजिशन दिल्लें आसा देवान, ते पोजिशनाचो पुरेपूर वापर करून लोकांक एक करप, लोकांक लागीं हाडप, तशेंच आपले जे बद्दल जे काम करपाक इच्छिता, जे काम फुडें व्हरता तांकां सपोर्ट करप. हांव आयज हांगासर शेरवानी बॉयजाचे कल्चरल क्लब तशेंच आमचे जे वॉर्ड मेंबर्स आसा हांगासरले सगळे वॉर्ड मेंबर्सांचो हांव अभिनंदन करता की तेंच्यांनी ह्या टोर्नामेंटाक सपोर्ट केल्लो आसा, पंचायतीन ह्या टोर्नामेंटाक सपोर्ट केल्लो आसा आनी सगळे ग्रामस्थांनी ह्या टोर्नामेंटाक सपोर्ट केल्लो आसा. अशेंच टोर्नामेंट जावचे आनी ह्या सगळ्या एक्टिविटीक म्हाजो पूर्ण सहभाग आसतलो. इनिशिएटिव्ह बाय द शेरवानी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब आनी अहेंच तांणी फुडाराकूय जायत्यो वस्तू घडोवन हाडूं म्हणून मागता आनी आमचो सदांच सपोर्ट आसतलो. सीनियर सिटीजन है ना, सीनियर है. पूरे मानना करेगा. DJ,